we are the students of St. Mary's Convent High School. We would like to extend our sincere gratitude to the Rotary Club of Mamsa Excellence for their generous donation of the smart boards to our school. They have made our learning so much easier to understand, and it's really effective and it helps us learn much better. हांव गुरुदास पालकर हेडमास्टर ज्ञानप्रसारक विद्यालय म्हापसा. आज जो शिक्षा साथी स्मार्ट क्लासरूम फॉर 10th स्टँडर्ड क्लासरूम फॉर स्कूल्स इन म्हापसा आणि म्हापशाच्या भोंवतणच्या स्कुलांक जे डोनेट केला रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा एलिगन्स. हांव म्हाज्या स्कुलाच्या वतीन माझे मॅनेजमेंट टिचर्स स्टुडंट्स हे सगळ्यांच्या वतीन रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा एलिगन्स हांकां मना पासून धन्यवाद म्हणटा. म्हाजो स्पेशल थँक राज खलप, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा एलिगन्स. ते जेन्ना प्रेसिडेंट आसले लास्ट इयर तेन्नाच्यान हो प्रोजेक्ट स्टार्टेड. आमचे कडेन येवन तेंच्यांनी आमचे रिक्वायरमेंट्स घेवन गेले आनी मेक शुअर दॅट हो स्मार्ट बोर्ड सगळे क्लासांक 10वीचे आमचे मेळटले आनी हे स्मार्ट बोर्डा खातीर टिचरांक आनी भुरग्यांक बरे तरेन शिकोवपाक आनी शिकपाक मेळटलें. एंगेजींग आनी इंट्रस्टींग लेसन जातले. त्या खातीर रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा एलिगन्स आनी तेंचे जे बाकीचे सपोर्ट आसा इंटरनॅशनल क्लब आनी बाकीचे क्लब तेंच्या सहयोगान हो प्रोजेक्ट कंप्लीट केल्लो आसा. तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आनी एकदां थँक्यू म्हणटा तांकां आमच्या स्कुलाची वेन्यू तेंच्यांनी सिलेक्ट केलो हो इनॉग्रल फंक्शन करपा खातीर. त्या खातीर म्हाका खूब खोशी भोगता आनी दिसता की सगळीं स्कुलांक जेंकां हे बोर्ड्स मेळ्ळे स्मार्ट बोर्ड मेळ्ळे की हेचो बऱ्यांतलो बरो उपयोग करतले भुरग्यांक शिकोवपाक आनी भुरग्यांक हेचो पुरेपूर फायदो जातलो. आज रोटरी क्लब म्हापसा एलिगन्स आणि शिक्षण साथी हो प्रोजेक्ट एक्झिक्यूट केला. सो ह्या प्रोजेक्टा अंडर आमी सगळे म्हापशेची स्कुलां आसा 10वेचो जो वर्ग आसा डिविजन आसा 10वेचो ते अशी 25 वर्ग आसा 11 स्कुलांनी म्हापशा आनी काणक्या आसगांव धरून ते आमी सगळ्यांक स्मार्ट बोर्ड दिल्लो आसा. आमचो क्लब रोटरी क्लब म्हापसा एलिगन्स हो स्थायीक जालो 2024 जानेवारी. सो 1.5 वर्सां भितर आमी सादारण 1 कोटीचे प्रोजेक्ट केल्ले आसा. म्हापशा कडेन पयलेच आसतलो जो पायलट स्टँड आमी कदंबा बस स्टँडार केला, ताचो टॅक्सी स्टँडार केलो. ताजे उपरांत खरो उपक्रम आमी केलो म्हणजे जो डायलिसीस पेशंट आसता तांकां आमी घरा कडल्यान घेता हॉस्पिटलांत पावयता परत तांकां घरा पावपाची सोय केल्या. ताका जे आमी एम्बुलन्स दवरला, नंबर 1 आसा ताजेर तुमी कॉल केलो तुमकां घरा व्हरता, ही सोय दिता. मुफत सुवात आसता, वचपाच घडचो ना. तशें स्मार्ट बोर्ड प्रोजेक्ट जे आसा ताजो खरोच फायदो स्कुलान जातलो, टिचरांक जातलो. आज एका टिचरीन सांगलें आमकां चॉक आनी यूज करपाची गरज पडना. हे स्मार्ट बोर्डची संदी तांणी यूज करची. तशेंच भुरग्यांनी शिक्षण हे खूब फन जातलें. आतां तांकां प्रॅक्टिकल दिसतलें कशें कितें आसता सिस्टम, म्हणजे सायन्स जावं मॅथ्स जावं. हातूंत म्हाका खात्री आसा हो उपक्रम जो म्हापसा क्लबान आमचो रगयला एलिगन्सान ताजो फायदो पुरेपूर शिक्षण वेवस्थेक जातलो आनी आमचो अशेंच कार्यक्रम उपक्रम चालूच आसतले. I am Rotarian Raj Khalap, past president of Rotary Club Mamsa Elegance. Today we have inaugurated the Shiksha Shakti project in Mamsa. The project has provided 25 smart classroom boards to all the 10 standard divisions of all the schools in Mamsa. We have covered 11 schools in total. Take it St. Rito's, St. Mary's, Saraswat, Gyanprasaraka Vidyalay, you name the school, we are a part of the school now. All the 10th standard students will have access to e-learning. The boards are equipped with the latest software and all the learning material. I am really thankful to all my members, our international partner Rotary Club Wisconsin Dells from USA, our district governor, past district governor Sharad Pai for sanctioning the project, and the Rotary Foundation for making this happen. I thank you all and I thank the media for covering this. Thank you very much.